नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चणे आनी बिबे घालून तोणाक। ह्या हांवें ग्रीन वाटाणे राती उदकान भिजत घालून आतां हांवें शिजोवन घेतल्या। शिजयता आसतना तातूंत हांवें एक मोठो कांदो बारीक शिनून घातला आनी कुकराची एक शिटी काडून घेतल्या। वाटाणे अशे शिजोवन घेवपाक जाय। ग्रेव्ही करपाक थोडो आमकां मसालो भाजून घेवपाक जाय। ताज्या खातीर गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला। 7-8 सुक्यो मिरसांगो घालता, 1 चमचो सुकी कोथमीर, 10 लवंगां, 8 मिरयां, थोडीशी तिखी, जाळफळ थोडेशें, चक्री फूल घालता अर्दे, 7-8 करबेलाची पानां घालता। हे मसाले लो गॅसाचेर आमकां भाजून घेवपाक जाय। मसालो भाजून जालो हांव काडून घेता। त्याच आयदनान थोडेशें तेल घातला, एक कांदो उबो शिनून घेतला। हो कांदो आमकां भाजून घेवपाक जाय। कांदो तळसून जालो तातूंत हांव सोय घालता। ही हांवें अर्द्या नाल्लाची सोय घेतल्या। सोय आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय। सोय भाजून जाली गॅस हांव बंद करता। सोय थंड जातकच आमकां वाटून घेवपाक जाय। भाजून घेतला तो मसालो वाटून घेवया। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर, थोडीशी आमटाण घालता। उदक घालून बारीक वाटून घेवया। शिजोवन घेतलेले चणे हांवें गॅसार दवरल्या। तातूंत हांव बिबे घालता। हे बिबे हांवें सोलून घेतल्या। मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। तातूंत घालता करबेलाची पानां। बिबे शिजले तशें तातूंत हांव वाटून घेतिल्ली मिरसांग घालता। थोडेशें उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। आतां हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ, अर्धो चमचो साखर घालता। मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। ताजेर हांव ओली कोथमीर घालता। ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया। बिबे घालून केल्ले चण्याचे तोणाक खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।